आयताराच्या मिसाची वाचपां प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार बी वो दुसऱ्या वर्साक उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप 22 बोळी 1, 2 आनी 9, 10 ते 13, 15 ते 18. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परीक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राहम. ताणें जाप दिली, ओ पळय हांव आसा. देवान म्हटलें, इजाकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोरियाच्या देसान वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून भेटयतलो. ते बराबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलेल्या जाग्यार पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी उबारली. मागीर अब्राहमान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातांत एक सुरी धरली. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार थावन ताका उलो मारून म्हटलें, अब्राहम. ताणें जाप दिली, ओ पळय हांव आसा. देवदूतान म्हटलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणा. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपूंक फाटीं सरलो नाय. तेन्ना दोळे उबारून अब्राहमान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून भेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे फावटी स्वर्गार थावन अब्राहमाक उलो मारलो, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां, असो सर्वेस्परूच उलयता. हे भाशेन तुवें केलें देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समोरपूंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजी संसद हांव मोळबाच्या नोकेत्रां परी आनी वेळेचे रेवेच्या कोण्या सारकी वाडयतलो. तुजी संसद आपल्या दुस्मनाची शारां जिखून घेतली. तूं म्हजे कुशेक घालतो रावले देखून तुजे संस्थेचें नांव घेवन प्रितोमे वेलीं सगळीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतलीं. देवाचें उतोरें. अंतर्गीत. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. कोणती दुखींत हांव सारकोच बुडला अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांकली तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयलोलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत तुज्या मार्गां बिडी मदें जेरुसलेम सोबे माजार सगळे ताजे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो अंगवण्यो पाळटलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. दुसरें वाचप. बाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप 8 बोळी 30 ते 34. बाबा भयणीनो, देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत. देवान आपल्याच पुताक वाचूंक ना, पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो म्हणटोच ह्या देणे बराबर सगळे हेर उपकार तो आमकां दितलो हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विंचून काडल्यांत तांचेर कोण तरी घराणे करीत. देव जोर बोगसणी दिता, कोण तरी कास्तीचे फॉर्मोण मारीत. जेजू क्रिस्त अशें करीत. तो नोईंच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जीवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनोती करता. देवाचें उतोरें. उद्गार. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो थाळो आयकूंक आयलो. ओ म्हजो पूत, केरीत अपुरबायेचो, ताचें तुमी आयकात. शुभ वर्तमान.
मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अवेस्पोर नवो वोळी 1:10. आपल्या कोस्टा मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाले उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारांत मडबोला लागीं धोबी करूंक जायना तितलीं हिमावोरी धोबी फूल जाली. आनी मोजेसा बरोबर एलायजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोजेसाक आनी एक एलायजा. कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भिवन थांबलोले आनी एका कुपान तांचेर सावली घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. अवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बगर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवतना मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखलां ते कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जीवन जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून ताणें ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी.